नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। इंजिनियर मारपेट केशींत आमदार मिकी पाशेकोक ख्यास्त नासतना सोडपाचो ट्रायल कोर्टाचो निकाल हायकोर्टान मारलो भायर। मिकीक 6 म्हयने कादय, 2 सप्तकां मदीं येवचो पडटलो शरण। मायनिंग लिजीचे रिन्युअलाचेर मिनेराच्या अर्जावेलो निकाल हायकोर्टान दवरला राखून। सरकार म्हणटा मिनेरांनी हायकोर्टात न्हय सुप्रीम कोर्टात घालचो अर्ज, सरकार विरोध करचो ना। मायनिंग लिजाचेर 30 वर्सां मेरेन मायनिंग करूंक दिवचे फिमीची मागणी। मुख्यमंत्री म्हणटा पर्यावरण आनी फुडल्या पिळगेच्यो खबरो उलयतल्यांनी अर्थवेवस्थेचोय विचार करचो। विधानसभा अधिवेशनाचे हे फावट अर्द्या वयर कामकाज पेपर नासतना ई असेंब्लीची तयारी। आमदार सचिवालयाच्यो ऑनलायन जापो सुरू, पळयात आन्सर एज ई टेबल्ड। गोंय विधानसभेची सुरक्षा व्यवस्था गचाळ, एनएसजीन दिलो अहवाल। प्रायव्हेट सेक्युरिटी काडून उडोवपाची सुचोवणी, अहवाल धाडलो विधानसभा आनी गोंय पुलिशेक। कानो बटाट वाडून जालो आता टोमाटाक उजो। 20-25 रुपयाचे टोमाट पावले 50-60 रुपयांचेर। पावस नासल्यारूय म्हारगाय, दाट पडल्यारूय म्हारगाय चुकाना। खबरो विस्तारान। इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियराचे मारपेट केशींत गोविपाचो आमदार मिकी पाशेकोक ख्यास्त नासतना सोडपाचो ट्रायल कोर्टाचो निकाल हायकोर्टान भायर मारला। मिकीक 6 म्हयन्याची कादय आनी 1,500 रुपयाचो दंड लागू जाला। मडगांवचे अतिरिक्त जिल्लो सत्र न्यायालयाच्या आदेशाची हायकोर्टान स्वता दखल घेतिल्ली। मिकीन इंजिनियराक थापटायल्लो। मिकीक ख्यास्त भोगूंक 2 सप्तकां मदीं शरण येवचो पडटलो। हायकोर्टान मिकीचे इंजिनियर मारबडे केशीचेर ट्रायल कोर्टान दिल्ले निकालाचो निकाल लायलो। कांय वर्सां फाटीं वीज खात्याचो ज्युनियर इंजिनियर कपिल नाटेकाराक ड्युटेर आसतना गोविपाचो आमदार मिकी पाशेकोन थापटायल्लो। केस मडगांवचे कोर्टान चलताली। कोर्टान मिकीक दोशी थारायलो, मात ख्यास्त नासतना प्रोबेशनाचेर सोडलो। हायकोर्टान हे निकालाची स्वता दखल घेतली। मिकीक 2 सप्तकां भितर ख्यास्त भोगूंक हजर जावचो म्हूण कोर्टान सांगला। फाटले 39 म्हयन्यांत मिकीची केस जेएमएफसी सावन हायकोर्टा मेरेन 4 कोर्टांनी भोंवल्या। मिकीक सगळ्यान पयलीं जेएमएफसीन दोशी थारायलो। जेएमएफसीन मिकीक फरमायली 1 वर्साची कादय, 5,000 रुपयाचो दंड। निकालाक सहाय्यक सत्र न्यायालयान मिकीन आव्हान दिलें। सहाय्यक सत्र न्यायालयान ख्यास्त 6 म्हयन्याचेर देंवयली आनी दंड 1,500 रुपयाचेर। निकालाक मिकीन अतिरिक्त सत्र न्यायालयान आव्हान दिलें। अतिरिक्त सत्र न्यायालयान मिकीक दोशी थारायलो, मात ख्यास्त नासतना सोडलो। मिकीक सोडलो म्हूण अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या निकालाची हायकोर्टान दखल घेतली। अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचो निकाल हायकोर्टान बिरेस्तारा भायर मारलो, म्हणजे मिकीक 6 म्हयन्यांची कादय आनी 1,500 रुपया दंड लागू। सरकारी वकिलान ट्रायल कोर्टाच्या निकालाचे बाजून आर्ग्युमेंट घाले, जाल्यार हायकोर्टाचे अमिकस क्युरीन मिकीक ख्यास्त नासतना सोडपाचे निकाला आड आर्ग्युमेंट घाले। कपिल नाटेकार हो सरकारी अधिकारी आनी ड्युटेर आसा म्हूण पुराय कल्पना आसतना मिकीन ताचेर हात घालो, ताका थापटायलो म्हूण हायकोर्टाचे अमिकस क्युरीन आर्ग्युमेंट लावन धरलो। मिकीन आपल्याक दोशी थारावपाचे निकालाकूच आव्हान दिल्ले। ट्रायल कोर्टान सरकार पक्षान 2 जाणांच्यो म्हत्वाच्यो साक्षी घेतल्योच नात आनी इंजिनियराचेर मिकीन हात घालो तरी मिकी तेन्ना आमदार आनी पर्यटन मंत्री आशिल्लो। आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांक लायटीच्यो कटकटी जाताल्यो म्हूण एक वेळ ताणें इंजिनियराचेर हात घालो, तरी लोकप्रतिनिधी म्हूण मिकीचे अधिकारांचोय विचार जावंक जाय असो आर्ग्युमेंट मिकीचे आदोगादान घालो। सुत्रां उलोवन दाखयता ते प्रमाण हायकोर्टान निमणे ख्यास्त लागू केल्ल्यान मिकी आतां सुप्रीम कोर्टान वचपाची तयारी करता। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। मायनिंग लिजीचे रिन्युअलाचेर मिनेराच्या अर्जावेलो निकाल हायकोर्टात राखून दवरला। लीज रिन्युअलाची स्टॅम्प ड्युटी भरल्या त्या मिनेराची लिजां रिन्यू करपाचो आदेश गोंय सरकाराक दिवचो म्हूण कांय मिनेर हायकोर्टात गेल्यात। ह्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टान निकाल दिल्ल्यान ह्या अर्जाचेर सुनावणी घेवपाचो अधिकार हायकोर्टाक ना असो गोंय सरकाराचो आर्ग्युमेंट। मिनेरांनी सुप्रीम कोर्टात वचचें, गोंय सरकार थंय तांच्या अर्जाक विरोध करचे ना अशें सरकारान हायकोर्टाक उलोवन दाखयलां। मायनिंग लिजीचे नूतनीकरण करपाचो आदेश गोंय सरकाराक दिवचो म्हण कांय मिनेर हायकोर्टात गेल्यात। ह्या अर्जावेली सुनावणी पुराय जाल्या। बुधवारा हायकोर्टान निकाल राखून दवरला। स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ल्यान मायनिंग लिजेचे नूतनीकरण करचे अशी ह्या अर्जदारांची मागणी आसा। गोंयांतल्या 28 लिजांचे नूतनीकरण करपाक सुप्रीम कोर्टान बंदी घालूंक ना अशें अर्जदारांचे म्हणणे आसा।
स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ल्यान 28 मिनेरांच्या लिजींचे नूतनीकरण करपाक तत्वता सरकाराचो विरोध ना अशें ॲडव्होकेट जनरलान हायकोर्टात सांगले. ह्या प्रकरणात अर्जदारांनी सुप्रीम कोर्टात वचचे अशें सरकाराक दिसता. अर्जदार सुप्रीम कोर्टात गेल्यार गोंय सरकार तांच्या मागणेक विरोध करचे ना ही गजाल ॲडव्होकेट जनरलान स्पश्ट केली. गोंय विधानसभेच्या अधिवेशनात सरकार नवे मायनिंग धोरण मांडपाचे आसा अशें ॲडव्होकेट जनरलान हायकोर्टात सांगले. सोमारा मेरेन लेखी म्हणणे मांडचे अशी सुनावणी हायकोर्टान सगळ्या पक्षांक केली. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. एखादे मायनिंग लिजाचेर 30 वर्सां मेरेन मायनिंग करूंक दिवंक जाय म्हूण फेडरेशन ऑफ इंडियन मायनिंग इंडस्ट्री फिमीन मागलां. दोनापावला सिद्धार्थ दे गोवान फिमीची 2 दिसांची राष्ट्रीय परिशद बेरेस्तारासावन सुरू जाली. तिगून उरपी मायनिंग आनी पर्यावरणाचो विचार जावंक जाय म्हूण उलयतात तेन्ना अर्थवेवस्थेचोय विचार जावंक जाय अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार उक्तावणाक उलयलो. सैमीक संपत्ती फुडल्या पिळगेक राखून उरतली जाल्यार तांचो वापर मर्यादीत जावंक जाय म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. फेडरेशन ऑफ इंडियन मायनिंग इंडस्ट्री फिमीची दोनापावला सिदादे गोवान मायनिंगाचेर राष्ट्रीय परिशद सुरू जाल्यात. तिगून उरपी मायनिंग हो विशय घेवन ही परिशद 2 दीस चलतली. परिशदेचे उक्तावणाक मुख्यमंत्री पर्रीकार आशिल्लो. एखाद्या लिजाचेर मायनिंग कमीत कमी 20 वर्सां आनी रिन्युअल धरून थंय चडांत चड 30 वर्सां मायनिंग करूंक मेळचें म्हूण फिमी मागता. The Section 8 of the MMDR, that the grant of mining leases and the renewal of mining leases, that what our Secretary General has said it, that for the second renewal, that it is in the interest of mineral development, and then the approval of the IBM, comments of the IBM. So therefore that we have proposed that the amendment in that, then the second and the subsequent renewals, all these renewals should be extended, the mine should be extended, the renewal should be extended, provided that all the compliances under the Mining Act, all other things, all the rules have been complied with. And then the extension should be till the exhaustion of the minerals, that whatever the minerals which we have, or the 20 years at the consent of the lessee. पर्यावरणाबरोबर अर्थव्यवस्थेचोय विचार जावंक जाय. फुडले पिळगेक खंयचीय गजाल राखून उरतली जाल्यार सैमीक संपत्तीचो जाय तितलोच वापर जावंक जाय म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. फिमीचे परिशदेन घेतिल्ले थाराव खंय राज्य सरकार केंद्रा मेरेन पावयतलो. इकॉलॉजी, सस्टेनेबिलिटी फॉर नॅशनल इकॉनॉमी and sustainability for the organization or institute which is going to do the mining. If I put the cost too much on you, you will think that okay, it's not fair. We cannot afford to pay so much for doing the mining activity, so we will import. Tatas will import, all will import iron ore. And what do you export then? You have to export the capital. So sustainability has to be seen from all these angles. It cannot be only seen from ecological angle, it has to be seen from economic angle. And until you do all this exercise and balance it properly, I don't think the nation economic trajectory can take off. I can promise you from one thing from my side, I'll take up the issue in right earnest with the central government. I've already started discussing on this. We have to understand that number one, mining is an essential. Intergenerational equity also includes intergenerational consumption and also includes the current economic scenario. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि तुळशीदास चारी. घेऊया एक विराम.